नमस्कार. साडेतोड नायक कार्यावळींत आमी गोवा मुक्तीची एक सिरीज अशी सुरू केल्या. म्हणजे तातूंत भितर आमी राजकीय विचार करपी लोक धरल्यात, विचारवंत साहित्यिकय हाडल्यात, स्वातंत्र्य लढ्या विशीं काम करपी अभ्यासक हाडल्यात. म्हणजे इतिहास संशोधक धरून ते अर्थतज्ञ धरून ते नेते धरून ते कार्यकर्ते असो एक वेगळो एक लोकांचो आलेख घेवपाचो प्रयत्न केलो, जातूंत ते गोंया विशीं उलयतात. गोंया विशीं तळमळ, गोंयचो फुडार, गोंयचें भविश्य धरून ते चळवळी आनी एकूण आमची दिका योग्य आसा काय कितें अशे वेगवेगळे प्रश्न आमी घेतात. आज ह्याच सिरिजान आमी मेळटात प्रिंसिपल मनोज कामत हांकां. नमस्कार. मनोज बाब हो हांव जेन्ना मनोज कामती कडेन पळयता न्ही, एक युवा कार्यकर्तो धरून तो एक शिक्षण तज्ञ. आनी शिक्षण तज्ञ बेठो न्ही आमी खंयचो एक शिकोवपाक लागलो की ताका शिक्षण तज्ञ म्हणटात. पण मनोज कामत हांचे कडेन एक धडाडी, सिन्सियरिटी आनी गोंयच्या अस्तित्वाचो एक हुस्को तांच्या ह्या सबंद लेखनांतल्यान, उलोवपांतल्यान आनी एकूच कार्यांतल्यान आमकां दिसता. त्याच नदरेन हांव मनोज बाब तुजे कडेन येवन हांव तुका पयलो प्रश्न विचारन की हालींच हांवें कांय लोकांच्यो मुलाखती घेतल्यो. तातूंत भितर एक ज्येश्ठ शिक्षक तज्ञ विचारवंत डॉक्टर पिटर रॉनाल्ड डिसोजाय आशिल्लो, तातूंत भितर क्लॉड आल्वारिसी आशिल्लो, तातूंत भितर सुशिला मेंडीस आशिल्ल्यो. आनी कांय जाणां अशें म्हाका म्हणलें की गोवा इज डेड. म्हणजे हे जे पळय हडफडे पळय जो उजो लागून 25 जाण मेले, सबंद किनारपट्टीचेर जे पळय विध्वंस चल्ला, कायदे तोडल्यात, म्हणजे कसलो कायद्याचें राज्यच ना. ह्या नजरेन जर पळयत जाल्यार गोवा इज डेड अशें ते म्हणटात. तूं म्हणटा की गोंय डेड, ताका थोडी दुगदुगी आसा, अजुनूय ताका जितो दवरी येता, अजुनूय कितें बाबा तुज्या मनान कितें तरंग आयला? आज हे सगळे जे विचारवंत म्हणटात ते आपल्या विचारान उलयतात, पण आमी युवकांचो विचार करूया, आमी तरुणाई पळोवया, आमी बरें कितें जाता तें पळोवया. आनी गेल्या अशे 60-70 वर्साच्या ह्या सगळ्या दशकांक म्हणजे गोंय स्वतंत्र जालें, ताच्या पयलीं भारत स्वतंत्र जालो, गोवा डेड म्हणपा सारकी परिस्थिती तितली काय वायट ना, म्हणजे तितली नकारात्मक. म्हाका आज बरें दिसता आज गोवा मुक्तीच्या पूर्वसंध्येचेर आमी गोंय डेड जावना आनी पॉझिटिव्ह विचार आसाच, लक्षात घेयात. कारण आमी एक कडेन जो विध्वंस जाता दॅट इज अ इम्प्लिमेंटेशन फेलियर. अशें न्ही की आमचे कडेन कायदे ना. एक जर भ्रश्ट अधिकारी जर एक मेळत आनी जर 2-4ची साखळी आसत, तातूंत जर IAS IPS जे वयल्यान येतात सेवा करपाक म्हणून, तांचो इगो जर आनी तांचे इंटरफिरन्स जर तुमी जर पळयत जाल्यार ते गजाली बाजूक सरुया. पण आज आमच्या ह्या स्वतंत्र गोंयान आमचे लोक, आमी वेंचून हाडिल्ले लोक राज्य करतात. खंय तरी ते चुकलां आसूं यें, आनी तेन्ना ते चुकता तेन्ना तुमच्या सारकी माध्यमां तांचेर बडी मारत आसात. तुम्ही आता इतले वर्सां, तुम्ही आता 45 वर्सां तुम्ही बरयतात, तुम्ही उलयतात. तुम्ही एक विचार करून पळया, सुरवातीचो काळ स्वातंत्र्या नंतर आमचो विरोध करपाक गेलो, म्हणजे ती मानसिकता तशी आशिल्ली, बंडखोरी मानसिकता. पुर्तुगीजाक आमी धांवडयले, नवें कितें करताले, आनी नवें कितें करतना आमचो विचार सरकारान घेवचो म्हणून आमी झगडटाले. तुमी झगडले, आमी झगडले, आनी ती एक सबंद तरुण पिढी आमच्या एस्टॅब्लिशमेंटा विरुद्धान आमची ती गेली, आनी तेन्ना ती योग्य आशिल्ली. आतां आमी स्थिर जाल्या, इकॉनॉमी आमची स्थिर जाल्या. मायनींग बंद जावन येदो व्हडलो आघात इकॉनॉमीचेर आमचेर पडलो, पण तरी सुद्दां आमच्या लोकांनी तो पचयलो. एनवायरमेंटाचेर येदो व्हडलो आघात जालो, तातूंतल्यान आमी आतां खंय तरी सावरून भायर सरतात. बरी गजाल न्ही ती. आज सगळीं माध्यमां जर पळयलीं तुमी, आतां आमी उदळ उलयताले तशें की विरोध सोडून आतां आमी बरें सरकार कितें बरें करता जाल्यार आमी ताचे बरें सकारात्मक आमी बाजली उलोवया. सरकार खंय चुकता जर आसत जाल्यार आमी ताका 2 शब्द सुनावया. पण तुम्ही जेन्ना हे 2 शब्द जेन्ना सुनयता तेन्ना तुमचेर कसलो दबाव ना, तुमचेर कोणाचो प्रेशर ना, तुमकां तोंड बंद कर म्हणपाक ही सालाजारशाय न्हय. गरज आसत थंय तुमी बडी मारतात आनी समाज सुदारता. न्ही पूण हांव न्ही कशें पळयतां की हांव हेच एक इन्सिडंट हडफड्या वयल्यान नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणां मेले. ही एक न्ही फकत एक एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर न्ही, हें पॉलिटिकली फेलियर. कारण सबंद पंच धरून सरपंच धरून पॉलिटिकल मंत्री आमदार सगळे फाटराकट करपाक ह्या वेवस्थेचे उबे आशिल्ले. आतांय बी जेन्ना हायकोर्ट जेन्ना म्हणटा की इलिगलिटी तपासून पळयात, तेन्ना कोण मुखार येवन तातूंतल्यान कितें सत्य सोदतले आनी तातूंतल्यान कितें भायर येतलें कांय कळना. सो हांव म्हणटा तेन्ना कशें आसता, एक सरकार म्हणून आसता, एक प्रशासकीय यंत्रणा, एक ऑपोजिशन म्हणून आसता, आनी ताजे भायर एक सिवील सोसायटी म्हणून आसता. हांव सिवील सोसायटी न्हिदलें म्हणना, पूण सिवील सोसायटी आमच्या वेळार पळय जशी ती आक्रंदन करताली न्ही, आतां फक्त समाज माध्यमां पुरती उरल्या. सो सिवील सोसायटी कशी आसा गोंयची? सिवील सोसायटी आमी निद्रिस्त आसता अशें म्हणूंक शकना. सिवील सोसायटी जागृत आसा. जागृत आसा कशा वयल्यान की ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स लोकांनी जो केलो. आतां फक्त लोक कितें उठसूट तुमकां रस्त्याचेर येनात,
विरोध करतात पूण विरोध करपाची माध्यमां आज बदलल्यात. आज पयलीं तुमी रस्त्यार येवन धरणे धरपा परस एक ट्विटाचेर सुद्दां यू कॅन शेक द कंट्री. एक बरो जर ट्वीट जर तुवें करत आनी लोकांनी जर लायक किंवा डिसलायक करत ताचेर सुद्दां आज हें घडटा. म्हणजे लोक रस्त्यार येना, लोक बोवाळ करना, संप करना, बंद उडयना हाचो अर्थ सिवील सोसायटी न्हिदली अशें न्ही, कारण माध्यमां बदलल्या. पूण एक गजाल, जो कितें पॉलिटिकल म्हणा किंवा एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर किंवा इम्प्लिमेंटेशन फेलियर जाला तो आजूच न्हय, तो जायत आसा आनी उगड्या दोळांनी आमी तो पळयत आसा. दुख्ख कितें जाता की अश्यो गजाली घडटकूच आमी जागे जातात आनी अशे गजाली घडटकच आमी खंय चुकलां तें पळोवपा वतात. पण पयलींच जर आमी यंत्रणा साफ केली. आतां त्या डिस्को क्लबाचेंच उदाहरण आमी घेवया. डिस्को क्लब नांवाचो प्रकार, त्या प्रकाराक लायसन्सिंगूय ना आनी तो प्रकार नायट क्लब म्हणजे फक्त आमी आपयल्ले कितें युरोपान लायट क्लब अचानक हांगा नायट क्लबांचे पेव जाला, सलून जाल्या, जे स्पा सेंटर्स जाल्या आनी ह्या 3 गजाली चलोवपाक इलिगल मागीर तुमचे ते टाउट किंवा जे दलाल तयार जाल्या आनी ह्या दलाल, राजकारणी, गुंड आणि हे भायले धनाणगे हाच्या जोराचेर एक संबंध पॅरलल एक व्यवस्था न्ही, हांव म्हणटा सत्याकरण. आमी म्हणटा कलंगूट रिपब्लीक म्हणटा. कलंगूट म्हणजे कांदोळे पासून ते आपल्या हरमल पर्यंत तो संबंध बेल्ट गोंयांत आसा की भायर आसा, ताचेर गोंयचें राज्य चलता की भायल्यांचें राज्य. जी पळय अर्थवेवस्था जी पळय आसा, ही अर्थवेवस्था टॅक्स बनना. ही वेवस्था गोंयाक कसलोच महसूल दिना. ही वेवस्था फक्त कितें करता, एक काळी वेवस्था तयार करता ब्लॅक मनीचो आनी तातूंतलो पॉलिटिकल पक्षाक पयशे दी, नेत्यांक पयशे दी करून चलयता. म्हणजे हाका गोंयाकूय ताजो कसलोच फायदो जावना. वरण म्हणटा ते सामकें योग्य. ते पक्षाक पयशे पावतात की ना हांव नकळो. पण एक गजाल, ह्या मदल्या मदीं जे दलाल तयार जाल्या, सत्तेचे दलाल भितर, त्या पंचा पासून तो सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी पासून तो BDO पासून तो पंचायत डिपार्टमेंट पर्यंत ताजी आज मोठ्या लोकांनी गेल्ली आसात. तर IAS IPS अधिकाऱ्यांचे बंगले शेतां भितर, खाजना भितर, हायटायडाच्या झोना भितर, इन्क्लुडींग सेक्रेटरींचे बंगले, चीफ सेक्रेटरींचे जुन्या, आणि गोंयांत आयिल्लो प्रत्येक IAS IPS आपलो ते छाप सोडून वता, आपले कितें तरी जागो घेवन वता, आपलो धंदो. म्हाका एक सांग, मायनींग इंडस्ट्री अशेच तरेची फ्लाय बाय नायट म्हणून जे पळय कितें प्रकार चलतालो ताका लागून काबार जाली. आज ती सारकी उबीच रावंक शकना. ताजे नंतर आमचे पळय ब्रेड अर्नर म्हणजे जो कितें टुरिझम आशिल्लो, अशे तरेन जर बेकायदा सुळसुळाट जालो जाल्यार कितें जातलें ना. खरी म्हणजे ती वेवस्थाच आमच्या हाता भायर गेल्या. एक कडेन अनएम्प्लॉयमेंट दर गोंयाचो संबंद देशा भितर हायस्ट आसा. ताका आमी कितली आंकडेवारी आमी ताचेर विरोध करुया, आंकडेवारी चुकीचे म्हणया, पण हें सत्य आसा कारण ही सरकारी आंकडेवारी आसा. एक कडेन लोक स्वयंपूर्ण गोंयचे आमी नारो लायतात औद्योगिकरणान येवचें म्हणून, आनी एक कडेन ही पॅरलल वेवस्था चलता. त्या पॅरलल वेवस्थाचे पायीक हे दिल्लीवाले जाल्यात. क्लब तांचे, हॉटेलां तांची, बार तांची. आसगांव म्हणून एक म्हापशें तेकून एक जो गांव आसा, पूर्ण तो दिल्लीवाल्यांच्या कब्जा. थंय देशांतली टॉप रेस्टॉरंट थंय आहात. थंय बाबा गोंयकार कोण दिसनात. सगळी जागे, बिल्डिंगो, हॉटेलां. उदाहरणां आनी सामकी सोपी. आसगांव एकूच जालें. मैड्या सारको गांव जो केळी खातीर फामाद आशिल्लो, जी कणगां खातीर फामाद आशिल्लो, काळंगां खातीर जे आमचे पर्राक आतां आमकां ती मयनोळी केळी म्हणटा केरळांतल्या केळी खावची पडटात. ते वॉटरमेलन्स आमचे ते गेले आनी संबंध हडफड्या पासून तो संबंध भाग जर आमच्या हातांतल्यान गेलो, पण ताचो फायदो कोणाक जाता? ताचो फायदो ह्या भायल्या लोकांनी घेतलो. गोंयकारांनी कितले धंदे केले, आपले घरां, आपली रेस्टॉरंटां, आपले बार ताणें चलोवपा दिले. ते पयशांचे सेवींग तरी चलना, तेंय ना, कारण तो पयसो त्या बेल्टान चंगळ करपाक, गाडयो हे करपाक, ड्रग्सा खातीर जर आमची तरुण पिढी जर वापरता जर जायत जाल्यार ते पयशे गोंयांत ते रावनात. लक्षात घ्या, असल्या अर्थवेवस्थे वयल्यान जे पयशे तयार जाता त्या पयशांतल्यान तो पयसो जर तुमी बऱ्या जाग्याचेर खंय इन्वेस्ट केल्लो, ते पयशे जर तुमी शेती आधुनीकरण करपाक किंवा दुसऱ्या तालुक्यान इन्वेस्ट करपाक केल्लो, आज लक्षात घेयात तुमी हे इलिगल टुरिझम. तूं म्हणटा तें तातूंत भितर म्हाका आनी एक अंश दिसता. इतलो पयसो आयलो आनी कोणाक काम करपाचें ना. गोंयांत तूं खंयची इंडस्ट्री घाल, तुका गोंयकार काम करपाक मेळनात. शेती खातीर भायल्यान लोक आयलो, नुस्तें मारपा खातीर भायल्यान लोक आयलो, आनी कितें उरलां? गोंयांत आपले पारंपारीक सगळे वेवसाय सोडून दिले आनी गोंयकारांक कामच करपाचें ना. ना, ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स म्हणून आमी जे म्हणटाले पळय, आमच्या ल्हानपणान आमी रेनियर म्हणून पळयलो, काश्टी मारिल्लो, मागीर ती आमी रेनियर हाफ पॅन्ट घाली, आतां आमकां रेनरूच मेळना.
आज तुमचे नुस्तें मारपाक झारखंडचे ओडिसाचे लोक येतात, रेंव काडपाक तुझे भायले येतात, आज आमच्या मायनिंग जाग्याचेर ट्रकवाले हे सगळे सारके भायले सो आज जर पोदेराचो सारको जो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन सबंद कर्नाटकांतल्या बंद कर्नाटकातले लोक म्हाले म्हणटात आमी हेअर कटिंग सलून हे सगळे आंध्र प्रदेशातल्या लोकांचे ते जाळे तयार जाला. हॉटेल व्यवसाय तर सगळे शेट्टींच्या हातान गेला. फुलां, नुस्तें हो व्यवसाय, फ्रुट्स हो व्यवसाय कोणाकडे गेला हे आमी उलोवपाची गरज ना, पण आमकां खबर आसा. प्लास्टीक, स्टेशनरी हो व्यवस्था जैनांकडे मारवाड्यांकडे गेला. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक म्हाका व्यवसाय सांगा किंवा एक धंदो सांगा तो गोंयकारांनी अजून पणजेन भितर आतां इतली भांगराची दुकानां आयल्यात. सगळे कोकणांतल्यान भुरगीं हांगा येवन थंय काम करतात. पणजेकारांनी सगळीं दुकानां काडून भाड्याक दिली. थंय सगळे कपड्याची दुकानां घेवन बसले. आमकां अजाप जाता रे, कपड्याची दुकानां इतली कोण घेतलो काय म्हणून. पूण ते चलयतात धंदो सगळे भायर. रेडीमेड कपडे. म्हाका एक सांगात, म्हणजे हांव तुका तीच विचारता, गोंयची क्रयशक्ती काम करपाची पळय कितें एक हे आशिल्ली तीच कित्याक ना जाली आनी ताका उपाय कितें आतां? ओवरऑल सर्वीस सेक्टराचेर खंयची इकॉनॉमी चड जर बॅलन्स उरत जाल्यार हो परिणाम जाता. 3 गजाली आसा, म्हणजे आमी आमच्या अर्थशास्त्रांत आमी म्हणटात की एग्रीकल्चरल, आमचे इंडस्ट्री म्हणजे मॅन्युफॅक्चरींग, आनी थर्ड म्हणजे सर्वीस. नॉर्मल इकॉनॉमीक थियरी कितें सांगता की एग्रीकल्चरांतल्यान जसो जसो तुजो प्रोग्रेस जाता एग्रीकल्चराचो बेस कमी जातलो, पूण बेस कमी सामको करूंक जायना. एक खंयच्या तरी लेवलाचेर तो थारावन मागीर इंडस्ट्रियलायझेशन करपाचें. इंडस्ट्रियलायझेशन वील पीक आनी ताच्या नंतर सर्वीस सेक्टर येता. पण आमचो मॉडल कसो जालो गोंयांत, आमी एग्रीकल्चरा पासून सुरवात केली. एग्रीकल्चर वाडोवच्या परस आमी ती थंयच थांबोवन दवरली, ती मागीर पडपा लागली. मागीर इंडस्ट्रियलायझेशन सुरू करपाक आमी तो कंप्लीट ते मिस केलें आनी आमी सर्वीस सेक्टरा कडेन गेले. म्हणजे ताका आमी इकॉनॉमिक्सान मिसींग मिडल म्हणटात. मिसींग मिडल म्हणजे कितें जाल्यार मदले जे बोट आसा इंडस्ट्रियलायझेशन लायनीन तुमी ओटूंक जाय आशिल्ले. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री आनी सर्वीस. इंडस्ट्रियलायझेशनूच जर ना आनी जर सर्वीस सेक्टर जर केलें जाल्यार तुमकां प्रॉब्लम जातलो. एक कसलो प्रॉब्लम? ज्या सर्वीस सेक्टरा खातीर जे गुड्स जाय पडटा, गुड्स अँड सर्विसीस, ताची तयारी आमचे कडेन ना. आतां तुमी आत्तां आमी म्हणलें सगळी कडेन रेडीमेड कपड्याची दुकानां, पण रेडीमेड कपड्याचो हब तयार करपाक गोंयांत ना. तो येतलो बडोदेच्यान, तो येतलो हुबळीच्यान, तो येतलो दावणगिरीच्यान, तो येतलो बंगळूरच्यान, तो येतलो कोयंबतूरच्यान, ह्या जाग्या वयल्यान. ते हब जर केल्ले मॅन्युफॅक्चरींग आनी मागीर जर सर्वीस केली जाल्यार ताका अर्थ आशिल्लो. आज आमी सोरो म्हणटा, सोरो आमचे कडेन इतलो खपता, पण सोऱ्याचें जें उत्पादन जें गोंयांत त्या पद्दतीचें जावंक जाय आशिल्लें, म्हणजे सोऱ्याचे भट्टे न्हय, टॉप क्लास विस्कीच्यो फॅक्टरीज, टॉप क्लास जिनाच्यो फॅक्टरीज ह्यो हांगा जर जाल्ल्यो जाल्यार इंडस्ट्रियल सेक्टर तुजी ग्रो जाता. टुरिजमा खातीर सर्वीस दिवपाक आमचे कडेन कितें आसा पळयात तुमी. एक समजा टुरिस्ट आयलो, पयल्या दिसा तो नॉर्थ गोवा भोंवता, दुसऱ्या दिसा तो सावथ गोवा भोंवता, आनी मागीर तिसऱ्या दिसा तो राती कॅसिनो करतलो. ताच्या पलीकडे त्या टुरिस्टाक 4 दीस गोंयांत दवरपा खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, म्हणजे कितें रस्ते न्हय, ताका थीम पार्क्स जाय, ताच्या खातीर म्युझियम्स जाय, सगळ्या पद्दतीच्या लोकांक आकृश्ट करपाक जाय. ती कॅपॅसिटी आमी डेव्हलप केली ना. आणि दुसरें आमचें टुरिजम म्हळ्यार फक्त बीच बेल्ट हें आमी म्हणटा तशें हडफडे. बरोबर. आतां जर बिचानूच जर आमी जर कितें क्रिएट केलां असेल तर हडफडे नायट क्लब. बरोबर. सो आतां हांव तेंच म्हणटा की जर मायनींग ताजे नंतर टुरिजम जर कॉलेप्स जालें जाल्यार गोंयाची कितें, म्हाका तर हें चित्र कितें दिसती पडना कितें बाबा. आज गोंयांत एकूच इंडस्ट्री चलता बरी, ती म्हणजे गॅमलिंग कॅसिनो. दुसरी चलता ती रियल इस्टेट. म्हणजे जे तुमचे कडेन जागे आसात, जमनी आसात, ते खंयच्या दिल्लीवाल्याच्या घशान घालात, ते रूपांतरीत करूया. आणि गांवाची कॅपॅसिटी ताका वाड्याची 500 जाल्यार ते 1000-1500 फ्लॅट घेवपाचे व्हडले कॉम्प्लेक्स. पळय मरे तूं गोंयान खंय हें गव्हर्मेंट आंकडेवारी वर्साक 1 कोटी टुरिस्ट येता. अरे गोंयची पॉप्युलेशन 16 लाख, म्हणजे एका मनशा फाटल्यान 10 लोक पडलो टुरिस्ट. हे बाबा रावतात खंय, कारण तितली आमचे कडेन रावपाची वेवस्था ना. हाजो अर्थ तांचे खातीर इलिगल ही सगळी BNB आनी कितें कितें अशे तरेची वेवस्था तयार खूपच जाल्या. हेच न्हय तर टुरिजम सेक्टरान एक बरें केलां फाटल्या खापे टुरिजम इंडस्ट्रीन मदत केली. म्हणजे हॉटेल आनी शॅक्स ओनर आसा, दे आयडेंटिफायड कितलेशा घरांनी हे पळय इलिगली रावतात. तुम्ही घरांनी टुरिस्ट दवरलो म्हण कांय न्ही, तें बरें, पण ते विथ परमिशन, विथ लायसन्सिंग, विथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, विथ हायजीन, ह्यो सगळे प्रोटोकॉल्स करून जर केले जाल्यार ती अर्थवेवस्था तयार जातली. आज ज्या टुरिजम इंडस्ट्री आमी जी तयार केल्या, जे 1 कोटी टुरिस्ट घेवपाची कॅपॅसिटी आमची तितली ना, तो टुरिस्ट तितलो खर्च करना, पूण टुरिस्टाची संख्या वाडटा.
आतां जर गुजरातच्यान किंवा महाराष्ट्राच्यान किंवा कर्नाटकाच्यान एक बस जर ट्युरिस्ट येत आणि ताणें जर रस्त्याच्या कडेक वचून जर सकाळी जर फोव करून सबंदीस ते खाले किंवा जर तो ढोकला खालो, रस्त्यार जर ते न्हिदले किंवा बसीन न्हिदले, त्या टुरिजमाचो फायदो गोंयच्या इकॉनॉमीक जायना. हें न करता 5च टुरिस्ट बस नाका बट हाय स्पेंडींग टुरिस्ट तो 2 दीस जो गोंयांत रावता तो 8 दीस रावत. मनोज बाब हें आमी फाटली 20 वर्सां सांगत आहात. तें पयलीं काँग्रेसीकय कळना, BJPकय आतां कळना. पळय एक वेवस्था पळय जी तयार जाला तीच वेवस्था परत Repeat वापरून जाता. वापरून आनी ती repeat. वेवस्था एका तेंपार हे बसी घेवन गुजरातच्यान येताले, रस्त्यार खाताले. आतां कितलीं विमानां, कितलीं 25, 30, 50 विमानां गोंयांत येतात. शेकड्यांनी लोक गोंयांत हाडून ते सोडटात आनी परत हो सबंद पळय जो कानोळी तो तूं म्हणटा तसो बागा मेरेन जो बेल्ट आहा थंय इलिगल टुरिजमाची पळय जे कितें यंत्रणा तयार जाला थंय तो वता, सोरो पिता, कसलो टॅक्स भरना तो. टॅक्स भरना. तो सगळो व्हायट मनी न्ही, तो ब्लॅक मनी, तो कॅशान ट्रान्झॅक्शन जाता, थंय UPI जायना आनी हाचो फायदो म्हणटा तो गोंया सरकाराक जायना, गोंयकाराक जायना. एक गजाल सामकी करूंक जाय. हो जे आतां पयर 1 कोटी जरी येता ताचे कडल्यान कितलो बाबा रेव्हेन्यू आयलो आमचो टॅक्स कमी जावपा जाय आशिल्लो मरे. जसो मायनिंगा लागून जालो ना, कारण परत मायनिंगान भितर हे सगळें इलिगॅलिटी जाली. इलिगल जाली. थोड्याच मायनिंग कंपन्यान पयसो गेलो तो सगळो भायर व्हरून दवरलो. तसो ट्युरिजम इंडस्ट्री हो पयसो वापरता परत भायर धाडटा, कारण भायल्यान पयसो आयिल्लो. पूण हे सगळ्या जंजाळान आमी टॅक्स आमचे वाडत आसात, म्हारगाय वाडत आसा, कारण ट्युरिजमांतलो सगळो पयसो थंय वता, सगळ्यो गजाली म्हारग जाल्या आनी गोंयकार तातूंत भरडला. खरें म्हणजे आतां म्हाका दिसता की 1 कोटी जे टुरिस्ट येता ताचो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक फायदो जायना. सो 1 कोटी टुरिस्टा परस 50 लाखाचेर टुरिस्टाचेर बट हाय स्पेंडींग टुरिस्टाचेर आमी जर कॉन्सन्ट्रेट केलें जाल्यार आय थिंक गोवा वील डू बेटर. पळया हे फ्लाय बाय नायट टुरिस्टा परस एक मॉडल गोंयाक बरो करपा जाता तो गीग टुरिजम. गीग टुरिजमाचो हाचो अर्थ जे आमचे बेंगलोराक किंवा मैसुराक किंवा ह्या बऱ्या व्हडल्या ठिकाणी जे IT च्या कंपनीचे लोक आसात ते विरंगुळ्या खातीर गोंयांत येवप, 2 दीस ताणें गोंयांत फॉल्ग मारप, पण 4 दीस घरा बसून काम करप. कारण टॅक्नॉलॉजीचो बॅकबोन जर तुवें तयार केलो जाल्यार तें कामूय जाता. सो यू कम हियर टू गोवा, यू एन्जॉय इन गोवा, यू वर्क इन गोवा, कॉन्ट्रिब्यूट टू द गोवन इकॉनॉमी अँड गो बॅक. म्हणजे 1 कोटी टुरिस्ट गोंयांक हाडच्या परस 50 लाख बट वेल स्पेंडींग टुरिस्ट, चड वेळ रावपी टुरिस्ट जर हाडत, हें कशें करपाक शक्य आसा? आतांच्यान जर आमी जो बीच जो नॉर्थ गोवा बीच बेल्ट क्लीन करपाक जर सुरू करत, म्हणजे इलिगल डिमोलेशन करुया, ज्या कडेन लायसन्सीस ना ताचेर मातशें क्रॅक. हांवें मनोज बाब एक तुका सहज तुका ते कशें तूं एक अर्थशास्त्रज्ञ तूं त्या नदरेन पळयता. आमी पत्रकार कांय गजाली आमकां ज्यो दिसता ते ढाण करून बरी मारतात. हांवें म्हणिल्लें ही जी पळय जी कितें बीच बेल्टाची पळय अनानोंदी सुरू जाल्या ती बंद करपाचो एकमेव उपाय आसा. कारण ती महसूल दिना, इलिगलिटी वाडयता, प्रस्टिट्यूशन, ड्रग्स अशे तरेचे वायट दुयेंसां आनी गोंयाक वायट हें नांवय वायट. सो हांव म्हणिल्लें फुडलीं 10 वर्सां बीच बेल्टा वयलें टुरिजम बंद करात. न्ही, बंद ऑटोमॅटिकली तें जातलें. कारण ही जेन्ना विकृती जेन्ना बंद जातली, थंय इजिली मेळपी सोरो, थंय जावपी प्रॉस्टिट्यूशन, थंय जावपी हे सलून्स आनी मागीर टुरिस्टाची जाल्ली लुबाडणूक, खूब लुबाडणूक चालू आसा. लोक लजेन तक्रार दिवपाक येना. म्हाका अशे कांय लोक मेळ्ळ्यात जे म्हणटात गोंयकार तांकां टुरिस्ट दिसले, चलयो दिता म्हणून तांकां भितर व्हेले, पयशे घेतले आनी तांकां लुबाडले. अशें नायट क्लबांनी जाता. 10, 15, 25,000 रुपया नायट क्लब एंट्रीक फी. हे तुमी विचार करूंक शकता. एक टेबल जें आतां पळय जें कितें रोमियो बाय नायट म्हणून जो पळय कितें क्लब आशिल्लो, एक टेबलाक 25,000 रुपया. म्हणजे दर राती तो जवळ जवळ 6 ते 7 कोटी रुपया कलेक्ट करता. 7 कोटींतले स्टेट गव्हर्मेंटच्या महसुलाक कितले गेले, 1 रुपया थंय इकॉनॉमीक कितले पयसो आयलो, एक पयसो येवना. आनी वयल्यान जे काम करपी लोक आज तुमी पळयले कोणाची नांवां आशिल्लीं ती सुदैवान गोंयकार नाशिल्ले, पूण मनीस जात म्हणून आमचे भाव म्हणून जर आमी जर पळयत जाल्यार एक मनशाक गोंयकाराक थंय नोकरी मेळूंक ना. म्हणजे ताचो अर्थ हो जो क्लब कल्चर, डिस्को कल्चर, पब कल्चर इज ओन्ली क्रिएटींग मनी फॉर दीस ब्लॅक इकॉनॉमी आनी गोंयाक ताचो फायदो ना. दुसरी गजाल जे गोंयांत आमी आतां खऱ्या अर्थान पळोवपाक जाय ती रोजगार क्रिएशन. लक्षांत घेयात, हे टुरिजम बेल्टाक जेन्ना तुमी हात घालतले न्हय, रोखडो तो एक नॅरेटीव तयार करता. टुरिस्ट कमी जाले, गोंय इकॉनॉमी मेली. लक्षांत घ्या, टुरिस्ट कमी जाले नात. तुम्ही जर टुरिजमाचो ट्रेंड जर पळयत जाल्यार टुरिजम ट्रेंड इज इन्क्रिजींग बाय 10%. पण ते मदीं तुमी बोळ आयकला आसतलो, शेक लोक सांगता टुरिस्टू ना, टुरिस्ट पडले न्ही. गोंयची ब्रँड व्हॅल्यू कमी जाली ना, ती वाडत आसा. पण हे लोक ताचो गैरफायदो घेतात. ताचेर हेविली जर क्रॅकडावन गोंयान सरकारान करपाची सक्त गरज आसा गोंया खातीर.
गोंय जर आज ना जाल्यार टुरिझम तूं म्हणटा ना जाल्यार मायनिंगा प्रमाण टुरिझम बंद पडटलें. थंयचे पळय जो सबंद स्थानीक लोक पळय तातूंत इनवॉल्ड तो भिकेक पावतलो, ते बोवाळ करपाक लागतले आनी ते पॉलिटिकल ताजे रिपरकशन जाल्लेंच आसा. तुम्ही पळया ऑलमोस्ट ऑलरेडी इट हॅज हॅपन्ड. तुम्ही आत्ता आकडेवारी तुम्हीच स्वता दिली. 1 कोटी टुरिस्ट येवन जर गोंयाक जर काय फायदो जायना. पयलीं आमचे कडेन 17 लाखाक एक जवळ 30 लाख टुरिस्ट येताले एक 10 वर्सां फाटीं. आज 17 लाख पॉप्युलेशनाक 1 कोटी टुरिस्ट येता. म्हणजे आज आमी श्रीमंत जावपाक जाय आशिल्ले. पण जर जालें ना, आमी गर्तेंत जर आसा, आमी जर रिणान जर आसा, जाल्यार टुरिस्ट आमकां फायदो दिनात, ते आमचो फायदो घेतात. सो आमी एक कॅपॅसिटी थ्रॅशहोल्ड टुरिझमाची ठरोवची पडटली आणि अकॉर्डिंगली आमकां बॅकवर्ड्स काम करचें पडटलें. सारकें, व्हेरी नायस. आनीक ह्या सगळ्या निमाणे कडेन म्हाका तुका तेंच चर्चेक विशय घेवन दिसता, आमचो युवक खंय आसा, तो रस्त्यार कित्याक येना, विद्यार्थी चळवळी कित्याक परत नेट धरना. कारण आमी जेन्ना विद्यार्थी चळवळी नाशिल्ले तेन्ना वर्गा परस भायर चड काम करताले. आनी भायर जे आमी पळय शिकल्यात न्ही, ते वर्गान शिकपाक केन्ना मेळना. कारण थंय एक साचेबद्द असो अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम आसता. भायर आमी चळवळी करताले, चर्चा करताले, एक संवाद जातालो, लोकांक कितें जाय आनी आमकां कितें जाय हाजे भितर एक 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 द्वंद्व आसताले. आमकां कळटालें हें चलपाचें, हें करपाक जाय अशें म्हणून एक सोशली कॉन्शियस पिढी तयार जाली. हांव तेंच म्हणटा की हे विद्यार्थी तूं जेन्ना तांचे कडेन सुसंवाद करता, तांचे कडेन वर्गान वता, तांचे कडेन भासाभास करता, ते अशे आक्रमक कित्याक नात. तांकां गोंयच्या राजकारणाक, गोंयच्या समाजकारणाक दिशा दिवची आनी ती आपलें एक उत्तरदायित्व अशें तांकां कित्याक दिसना. अशें दिसना अशें आमी म्हणूंक शकना. कारण तुमकां एक 2 उदाहरणां दिता. आज रेव्होल्युशनरी गोवा तो पार्टी तुमी आज पळयली, युवकांचो भरणा थंय आसा. आय डोंट नो, म्हाका त्या बद्दल तूं खरें सांगता, युवकांचो भरणा आसत पूण ते वाचतात, तांणी इतिहास फुडें वाचला. पळया आज जर बीजेपीन जर खंय युवकांची जर रॅली जर आफयत, 1000 लोक जर आसत जाल्यार 2000 लोक तयार जातात. सो ह्या पॉलिटिकल पार्टी जावं ती काँग्रेस जावं किंवा आरजी जावं, युवकांची नाडी वळखुपाचें शास्त्र तांकां कळना. न्ही, हांव तशें दिसता. हांव मरे पळयता इतल्या वर्साच्या अभ्यासान हांव पळयलां हे घटक गोंयच्या राजकारणाक बदल हाडटले काय कितें, काय फक्त घाटी दिसले तांकां मारले, तांकां बुरशेपण गाळी मारल्यो. तेच म्हाका दिसता तोच झेंडा आणि अजेंडा, म्हणजे एका पार्टीचो झेंडा किंवा दुसऱ्या पार्टीचो अजेंडा हाच्या शिवाय विधायक कामां आमचे नवी पिढी काय करना. म्हणजे दुसरो मुद्दो कसो की आज कोणा फाटल्यान तरी किंवा पार्टे फाटल्यान तरी किंवा एका मनशा फाटल्यान तरी किंवा अजेंडा फाटल्यान तरी आज आमी भरकटत चल्ल्या. भरकटत कित्याक चल्ल्या? स्वताचें वाचन ना, कोणा कडेन डिस्कशन करपाचें ना, सारकें. मार्गदर्शक कोण आमी कोणाक माननात. म्हणजे रोल मॉडेल जर ना जाल्यार आमची फरफट जावपाक. हांव पळयता हे आतां युवा नेते म्हणून बुरशे मरे, तोंडान फक्त गाळयो, दुसऱ्या बद्दल वायट उलोवप, टिका करप. नेगेटिविटी. आनी ह्या नेगेटिविटीक यूथ जर एट्रॅक्ट जाता जाल्यार म्हाका फ्युचर दिसना. हे परत येतले, जिखतले, 2 जाण जिखून हाडटले, 4 जाण मागीर सौदो. थोडे भितरले जिखतले की ना हें आमकां खबर ना, कारण तांचो बोवाळ आयकूंक येता पण ते जिखना. युवकांक विधायक कार्या परती व्हरपाक एकूय राजकीय पक्षा कडेन आज अजेंडा ना, ही गजाल सारकें खरें. आज तुम्ही प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी, खंयची पॉलिटिकल पार्टी, ल्हान गोंयची जावं किंवा सेंट्रलाची जावं, युवकांक अजेंडा कोणें दिला? एक तर तुम्ही धर्म, जात हाच्या फाटल्यान युवकांक लायात, किंवा घाटी गोंयकार म्हणून तुम्ही फाटल्यान लायात, किंवा गोंयकारपण गोंय म्हणात आनी थंय फाटल्यान लायात. हो पॉलिटिकल अजेंडा सोडलो जाल्यार युवकांक खातीर आपण एक अजेंडा दिता, युवकांक खातीर एक प्रोग्राम दिता, अशें एक पॉलिटिकल पार्टी आमचे कडेन उलयनात. सारकें सारकें सारकें. आनी जो पर्यंत ह्यो पॉलिटिकल पार्टी उलोवचे ना. तुमचे कडेन पॉलिटिकल सायन्स म्हणून एक विशय आसता. तुमी लोकशाही शिकयतात, तातूंत भितर समाज, सोशल आनी एकूण समाजीक गट हांचे भितर हांची प्रक्रिया, तांचे विचार, तांचे काम हेंय तुमी शिकयतात. सो भुरगो जो पळय आहा तो कितें खंयच्या मानसिकतेन वता? तो पोटार्थी जाला, आपस्वार्थी जाला, आत्मकेंद्रीत जाला? ना, तो भरकटला. अशें म्हणचें न्ही की आमी तो स्वार्थी जाला, कारण आज तांकां दया माया कळवळ ह्या भुरग्यांक खूब आसा. वा. तुमी जर पळयलें आज जर भुरग्यांक, जाल्यार एक रस्त्यार जर कुत्रो जरी मेल्लो आसत जाल्यार 5 तरणाटी भुरगीं थंय वचून ताका पाचरोवपाक कमी ना. म्हणजे जी संवेदनशीलता जी आसा न्ही ती वाडल्या. आज तरुण पिढी एक रस्त्याचेर कितें कॅन उडोवपाक किंवा एक पेपराचें कुडको उडोवपाक फाटीं फुडें जाता, हें एक गजाल सत्य आसा. म्हणजे संवेदनशीलता आसा. फक्त आपलो रोल कितें ह्या समाजान तो ताका नीट ताका कळिल्लो ना. आनी हें पयलीं मागीर तुमी म्हणटले पयलीं कित्याक जातालें?
आमच्या फाटल्याक वर्गान जरी भुरगे जरी गेले ना तरी वर्गा भायर आमचो मास्तर किंवा एक आमचो फेवरेट सर नांवां कितलींशीं आसा वा तो एक मित्र म्हणून चलतालो तो क्लासान न्हय ताच्या हातान जरी सिगार जरी असली न्हय जाल्यार तो भुरग्याच्या फाटीचेर हात अशें आमच्या वेळार आशिल्लें. हय. आणि ह्या भुरग्यांनी तुमच्या पेढीच्या भुरग्यांनी किंवा आमच्या ती सिगार हातान आमी घेतली ना शिक्षका कडल्यान आमी ताचो विचार घेतलो आमी ताचें रिडींग घेतलें. म्हाका खबर आनी आमच्या वेळार सुद्दां 5-6 जाण अशे प्रोफेसर आशिल्ले शिक्षक आशिल्ले जे ह्या चळवळीक मार्गदर्शन ठरताले. आमी तांचे कडेन वताले ते आमकां आमचे स्ट्रीट प्ले वाचताले ते आमकां मार्गदर्शन आमी घरान वताले आयतारा ते आमचे कडेन काडटाले. एक्झॅक्टली आमी सांज जाली की तांचे घरा वताले आनी तांची घरां उपलब्ध आसतालीं. आणि जी आता 40-50च्या वयोगटाची जी आमची पिढी जी आसा न्हय प्रत्येकाक असो कोण तरी मार्गदर्शक एक सखा कसो म्हणजे मास्तर मेळून आमकां एक सखा मेळ्ळो एक मार्गदर्शक मेळ्ळो आणि त्या जिवाचेर ही सबंद पिढी पोसल्या. स्वतंत्रता नंतर सुद्दां तुम्ही पळयात आमच्या गोंयांत कशें आमचे जे महाराष्ट्राच्यान आयले कर्नाटकाच्यान जे मास्तर आयले ते घरचो भाग जाले. तो मास्तर समाजाचो लिडर जालो. तो राजकारणांत शिरलो ना तो त्या मास्तरान देवळां बांदपाक मदत केली समाज एक कडेन हाडपाक मदत केली क्लब स्वातंत्र्य लढ्यान पडले ते ताजे पयलीं आयिल्ले मास्तर. मोहन रानडे हय. हो स्वातंत्र्य लढ्यान पडलो आनी हिरीरीन ताणें नेतृत्व केलें. सो म्हाका दिसता की आजचो युवक जर भरकटला जाल्यार वी डोंट हॅव वॉट इज ए रोल मॉडल अ गूड पर्सन बिफोर देम. शिक्षकय जाल्यात पोटार्थी आनी वर्ग जशे सोंपले की धांवन कशे घरा कडेन आपण वतले भुरग्यां कडेन कॉन्टॅक्ट ना. सो भुरगो आज भरकटला. सो तूं म्हणटा गोंयाक फ्युचर आसा काय ना? तातूंच फ्युचर आसा कारण इतलें जरी नेगेटीव जरी जालें हे फक्त गोंया पुरतें न्हय हे सगळें जगभर आसा. जगभर जालो तरी गोंय कशें चलता अजूनय गोंय हिरवें आसा. आतां फक्त इतलो फरक कितलें पयलीं आमचे लोक जेन्ना भायल्यान येताले यो गोवा इज ग्रीन म्हणटाले मागीर जे लोक परते परते दर वर्सा येता आतां पयर म्हाका एक ट्युरिस्ट मेळ्ळो ताणें म्हाका बरें सांगलें हाव मेनी इयर्स आर यू कमींग टू गोवा. हांवें जेन्ना विचारलें ताणें म्हाका जाप दिली आय एम कमींग हियर फॉर लास्ट 10 years. वतना यो गोवा इज स्टील ग्रीन. स्टील हो विशय किंवा स्टील हो शब्द म्हज्या मनाक लागलो. ताणें कितें म्हणलें आय एम हॅपी दॅट गोवा इज स्टील ग्रीन. म्हणजे अजूनय दूग आसा अजूनय आमचे कडेन गोंयकारपण आमचें आसा अजूनय सैम आसा अजूनय बरे लोक आसा आणि ह्या बऱ्या लोकांच्या जिवाचेर म्हाका दिसता आमी परत कितें तरी नवें मनोज बाब थँक्यू व्हेरी मच. तूं एक पॉझिटिव्ह नोटार हांव ही मुलाखत सोंपयतां आनी तुवें म्हणलें तें खरें की आमी सदांच म्हणटात गोंय म्हळ्यार कितें गोंय म्हळ्यार कितें गोंय वाचतलें गोंय मेलां गोंय जिते रावतलें गोंयान दुगदुगी आसा. आनी ह्या संदर्भांत हांवें म्हणलें तशी एक सिरीज आमी लोकां कडेन उलयता आहात चर्चा करीत आहात. गोमंतकान आमी सिरीज ऑफ आर्टिकल्स हाचेर बरयल्यात. तुवें तो विचार म्हाका बरो दिलो. तूं एक शिक्षणतज्ञ अर्थतज्ञ बी तूं एक बरें सांगलें की ना गोंयाक आशा आसा. म्हाका दिसता आमी चड इल्ले निराशेवादी जावचे न्ही. एक चळवळी परत सुरू जातल्यो लोकांच्या मनान परत उजवाड पडटलो. तरूण भुरग्यांक दिसतलें भायर येवचें तरूण भुरग्यांक दिसतलें संघर्श करचें. कारण निमाणें लक्षांत धरात आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक बरें गोंय हातान सोंपयल्लें. ताजे नंतर जे पळय सामाजीक लिडर विचारवंत लेखक जे आयले तांणी चळवळी केल्यो ओपिनियन पोल ही व्हडली चळवळ न्ही गोंयची तांणी गोंय बरें घडयलें. आनी मागीर आमी पळयतात न्ही घटक राज्य जातकीर 40 आमदार जाले आनी एक सुखाची अशी एक लहर अशी गोंयांत आयली. एक 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 सुशेगादपण आमचे भितर इतलें चललें न्ही की आमचे चळवळीचेर ताणें पांगरूण घालें. आमचे चळवळी ना केल्यो आनी तरूण भुरग्याक सुद्दां चळवळ अशें म्हणटकीर ते लोक म्हणटात आनी लोकांक दिसता समाज माध्यमां करतलीं काम. पूण अजुनूय म्हाका दिसता गोंय सांबाळपाक गोंया खातीर झगडपाक न्ही आमकां खूब विशय आसात. हे विशय फुडें व्हरप हे चळवळी फुडें व्हरप जाल्यार एक नवें नेतृत्व भायर सरचें पडटलें. आनी तें नेतृत्व सर्गांतल्यान पडपाचें ना तें आमचे भितरल्यान येवचें पडटलें. आमचे भितरल्यान ह्यो चळवळी किल्लून येवच्यो पडटल्यो. तरूण भुरग्यां कडेन गोंय ह्याच नजरेन आशेन पळयता. इतल्यान कार्यावळी हांव सोंपयतां. मनोज बाब तूं मुद्दम आज वेळान वेळ काडून आमचे कडेन आयलो तुका धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.